आजच्या दिसाचो आमचो मुखेलश्वरी बाब मनोहर पाडेकर तसंच पाद्री प्रताप नाईक तसंच दालगाट कोंकणी अकॅडमीचो प्रेसिडेंट बाब पेमन लोटलेकर तसंच सेक्रेटरी बाब जुजे साल्वादर आनीक मेंबर तोमाझीन कार्दोज तसंच आमच्या मदें हाजीर आसलो फातोर्डाचो एक्स-MLA बाब दामू नाईक आनी तशेंच दालगाट ग्रुपाचे मेंबरांक आनी तशेंच गोंयचे म्हज्या कोंकणी उलोवपी भाव भयण्यांक आज आमी एकठांय जाले हांगा जी कोंकणी भाशेक लागून जगाचो ग्रूप आसा देखून ही कोंकणी भास आमची इगर्जेनी पाद्रींनी सांबाळल्या आनी आज पासून ती भास आमची इगर्जेन चलता आनी जी भास इगर्जेन चलता ती फकत काळ जात रावता. ही कोंकणी भास जे परेन इगर्ज आसा जे परेन इगर्जेनी मिसां आसात ती कोंकणी भास केन्नाच मरची ना ही म्हाका खात्री आसा आनी गोंयकार भाव सांबाळटले म्हणून हांव जरूर जाणा. तर सगळे गोंयकार भावांचे थंय मागता सदांच आमची भास आमी ही सांबाळची. ही रोमन लिपी जी आसा ती काबार जावंक दिवची न्ही कित्याक ह्यातलो लोक आमचो सांबाळून आयला आनी तुमी जाणा आसतली कोणेक चेडवाक काजार जावपाक सोयरीक आसली जाल्यार आवय आनी ताची गोच्ची जाताली चेडून चीड बरोवंक जाणा काय म्हणून. तर हे चेडीचे एक इस्कॉल आसलें जे शिकोवंक एक ट्युशन कशें दितात ते भाशेन आतांच्या भुरग्यांक एक गांवांनी एक ग्रूप असो आसलो आनी ती एक टिचर ती कोंकणी चीड बरोवंक शिकयताली हे चेडवांक वो चेड्यांक. आदली कोणी विचारनासलो कितले शिकला काय म्हणून कोंकणी चीड बरोवंक जाय काय म्हणून विचारताली आनी आज ती चीड बरयताली ती तेच मायक आमी सोडून आनी खंयच्या रस्त्यार आसा तर ते मायक आमी हें मातशी गरज आसा. तर हांव मागता गोंयच्या लोकांचे थंय जे रोमन लिपी आसा ती आमी सांबाळची आनी हेचे पासत आमी कितें तर कंट्रिब्यूट करचें म्हणून म्हाका अशें दिसता. तर ही भास रोमन लिपी जाय म्हणून हांव एसेंब्लींतूय उलयल्लो. तर ही आमकां कशी मेळटली ती हांव म्हाका 5वी क्लास पासून एक सब्जेक्ट जे भुरग्यांक आसूं आनी बरोवंक इतलेंच आयल्यार पुरो ही भास सांबाळून कित्याक ती सांडवत वयता म्हणून. आनी हें मागता हांव गोवोरमेंटाचे आज ना फाल्यां हें जातलें म्हणून खात्री दवरून हांव फुडें वयता. म्हाका हें सांगूंक जायते जाण जे कोंकणी उलोवपी आसात ते एसेंब्लीच्या टायमाक फोर्स करताले आमचे गांवचे भुरगे सांगूंक पारेकार आसा तो कितें ना कितें गोंयकाराच्या पासत करतलो आनी हें उतर घातल्यार आज ना फाल्यां तो हाचेर लक्ष दितलो म्हणून. तर म्हाका दिसलें अशें जो कायदो म्हणून म्हजी ड्युटी म्हणून जी ड्युटी आनीक एक मान दिवंक माय भाशेक वो मायक मान दिवंक जाय म्हणून हांव सदांच हे दालगाट कोंकणी अकॅडमीचे बराबर आसा.
तसेच आमच्या सीएमाक जे कार्डोजन सांगला ते तांकां एक ऑफिस दिवंक सीएमाचे ते मागला आनी सीएमान करतलो म्हणून अशी खात्री आसा आनी तेणें उतर दिवपाक आसा. तर हांव शुअर जाणा जे सीएम आसा तो केन्नाच ना मोडचें ना, असली बरी कामां करूंक तो सदांच फुडें आसा. आनी इतल्या गोंयकारांक ताचेर खात्री आसा जे गोंयकारांचे पासत तो वावरता. जाणा आसतली गोंयकारांक लाडली लक्ष्मी चेडवांक लागून खूब मिनती करून ताणें एक स्कीम काडली. तशेंच जे 60 वर्सांचे आसा तांकांय स्कीम काडली आसा. 1000 आसलो तो ताणें 2000 केल्यात. असले स्किमी करून गोंयकारांचो हुस्को आसा तो गोंयकारांक केन्ना सांडचो ना आनी कोंकणी रोमन लिपी केन्नाच तो सांडचो ना. तर आज ही खात्री घेवन म्हाका सांगूंक जाता दालगाट ग्रुपाक की गव्हर्मेंटाचे तान हो आमकां एक ऑफिस दालगाट ग्रुपाक मेळटलें म्हणून आनी हें आमकां जाता इतले बेगीन आमच्या सीएमान दिवचें म्हणून मागता. मोगाल भाव भयणानो, कोंकणीचो आमी मोग करतात तर आमच्या भुरग्यांक आमी कोंकणींतल्यान दोतोन शिकयतात. कोंकणी आमी मिरसांग वयतात तर आमी हे कोंकणी बूक घेवन वो कोंकणी रोमी लिपीन बरयल्ले बूक घेवन आमच्या भुरग्यांक आनी तशेंच हे कोंकणी लिपीक कोंकणी दालगाट कोंकणी एकाडेमी हाकाय सपोर्ट करूं म्हणून मागता तुमचे ताय. आनी सगळे तुमी हाजीर जाल्ले म्हणून आजच्या दिसा खूब उमेद दिसली. हेनूय आमीच तांचे बरोबर आसा म्हणून गोंयचोय लोक आसा म्हणून अशें दिसलें म्हाका. आनी हें पळोवन तुमकां सगळ्यांक म्हणजे काळजान खूब खुशी अशी भोगली. कित्याक कोंकणी रोमी लिपीन बरोवपी वो आजपी अजुनूय मोगी आसा म्हणून दिसता. तर तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं. देव बरें करूं. कायतरी सिल्वा तुमच्या